रामचंद्र नाईक माजी सरपंच बांद्रा पंचायत वार्ड नंबर 9 नवी एक जावन येयल्लो आसा। म्हाका आमच्या 9 नंबर वार्डाच्या वोटरांनी जो म्हाका सपोर्ट दिला माझे भुरगे आशिल्ले तेजे सपोर्टाक लागून आयज हांव निवडून येयल्लो आसा। सगळे श्रेय आसा ते म्हाज्या सगळे म्हजे कलीग म्हजे फ्रेंड्स तांकां वयता कारण तेंचे लागून हांव हेजेर पावलो आसा। दोन माजी सरपंच आमने सामने अशी फायट आशिल्ली, सो कशें कितें तुमकां लोकांक हें करचें पडलें? राजकारण हें आसा तें एकामेकाचे हितून खेळी मेळूनच जाता, तितून आमी चड ती घेवन बसप आसना कारण एका जो मनीस दुसरो मनीस रावलो तो एक सरपंच वयर रावलो तो म्हाज्या वांगडा फायट केली ताणें 144 काडले, हांवें 296 काडले। म्हणून कितें राजकारण तो म्हाज्या वांगडान येयल्ले कारणान ते काय अशें मातशें इफेक्ट जाला, पूण हांव ते काय वायट धरिना कारण राजकारण आसा ती पुर्ती घेवपाचें सोंपोवपाचें। जें आयज राजकारण जाल्लें आसा कारण गांवागांवान 4-4, 5-5 कॅन्डिडेट उबे रावल्ले आसा आनी एकमेकाचे वयर घेवन बसलेले आसा, ते घेवन बसचे न्हू, हे राजकारण आयज सोंपलेलें आसा। ते सगळ्यांनी आपुलकीन एकामेका कडेन आपुलकीन वागचें आनी फुडें आपलेंच राजकारण म्हणजे आपलें बरेपण गांवांत दवरचें ही सगळे मागणी करता।